Sacramenta Kaltia ya bidara Raulai yeresnara Bapa cakubora Some ubantale kalsa आमची भेट गायना स्वादी Sacramenta स्वादी Sacramenta स्वादी Sacramenta Aura Basaun Raulai Tuji Deus Saukasai Amchi Duka Pustai Tuji Sersindaun Yetau Amchi Katbezarai Samtau Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Hatun Samso Vishev Vadada Modlo Jiv Raktai Tu Amso Sambol dayat poinain kertau Tuce somya padev rautau Swadi Sacramenta Swadi Sacramenta Sobe Jesu आमच्या मदगात स्वादी कृपा आसा जेजू आमच्या जगात असताना हर एक पटी आम्ही ताच्या वेगेंत असताना आम्ही एक ल्हान भुरग्या बरी ताच्या मुखार आसा जेजूचे मोगाची भुरगीं आम्ही सर्व भुरगीं सांगत असताना हर एक पटी भुरग्यांचे बोगणा आपल्या वडिलां वयर होंदोन आसतात त्याच प्रमाणे जेजू आज आम्ही तुजी भुरगीं तुझ्या आवडत्या बरवशान आम्ही आसाव Your great hope that you are with us. Hope is that we are going to have beautiful life. आम्ही आमच्या जीवनात बरें जिवीत आमकां तो जीवन शिकयतालोय आनी आमच्या जीवनात आसले सगळे उणेपण काण उडयतालोय आनी आमकां तुज्या बऱ्या वाटे पायतालोय म्हणलें तो बावार्थ आनी बरवसो आमच्या थंय आसा तकले आमी भागोवया मोगाचें नांव आराधना आमी करुया आमच्या सुम्या जेजूक आनी जेजू द्वारे सगळे बरेंपण तो आमकां दिता तें आमी मानून घेवया तुमकां बसोंक जाय तर बसचें मोगाचें न्हू
आयच्या दिसा जेजू आमकां दिता तें आस्वासन इतलेंच, म्हज्या बापाच्या तारणांत तुमी एक जावन जियेत आसतना भियेवची गरज ना. हे आमकां वर्ते उतरांच सांगतास. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण. ह्या सोम्यातय हांव आसतना हांवें भियेवची गरज ना, कित्याक देवान म्हाका आपयलां तर एक विशिश्ट योजन ताणें रुपीत केल्लें जावन आसा. संपाद्रब्योच्या उतरांनी म्हणचे तर तो म्हणटा येवकरिस्तांतलो जेजू ताच्या जल्मा, कश्टा, मरणा आनी पुना जिवनपणाचो गुर्त आमच्या थंय तो आसा करता आसतना हें आमी समजलें जाल्यार येवकरिस्ताचो जेजू जीव आमकां आसा. तें आमकां समजना, ताचें कश्ट, मरण आनी पुना जिवनपणाचो गुट आमकां समजना, द पॅशन आमकां समजना, तर आमी ताका खऱ्या भावार्थांत पळोवंक आमकां जावचें ना म्हणटा. संपाद्रब्यो ह्या सोम्या जेजू सांगता मागता आसतना, जेजूक लागीं सरता आसतना जेजूचो सर्वस्व म्हणून समजून घेतलो. ताच्या कश्टा आनी मरणांत तो वांटेली जातालो. येवकरिस्ताचे भागीदारपण तो घेतालो. कशें? येवकरिस्ताचो जेजू ताच्या मारिपांत ताच्या कुडीर जायतो प्रभाव घालतालो. हें संपाद्रब्यो सदांच वर्णितालो आनी वखाणतालो. त्या खातीर म्हणटा हर एक याजक या हर एक भावार्थी येवकरिस्तांतल्या जेजूक पळयत आसतना ताच्या सगळ्या कुडीर जेजूचे कश्ट, मरण आनी पुना जिवनपण ताणें वांटेली जावचें भोगप ताका कळीत जावंक जाय. तें ताणें भोगूंक जाय आनी त्या प्रमाणे क्रिस्ताक ताणें आपणा तें एक करूंक जाय. आनी तसलें बरेंपण संपाद्रब्यो सदांच भोगतालो आनी त्या देखून ताका जेजू वयर आसलो मोग वर्तो जावन ताणें जायत्यो अजापां करूंक तो शकलो. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी तेच जेजू मुखार आसा. संपाद्रब्योन आर आशिल्लो, संपाद्रब्योन वळखून घेतलो. संपाद्रब्योन वर्त्या बगेनपणान त्या जेजू सांगता एक जावन मागलो. जेजूच म्हज्या मुखार आसा, म्हजे थंय आसा म्हणून चिंतून ताणें कितेंय ताका उपकार जाय तर ते मागले आनी त्या द्वारे ताका मेळिल्ल्या देखून पाद्रब्यो आज आम्हा सर्वांचे उपकार आमी कितें मागता ते आमकां दिवच्याक आयतो जाला. जायतीं जाणां आज म्हणटात आमी संपाद्रब्योच्या वर्त्या मोगा देखून पाद्रब्योन आमकां गेल्या सर बरेपणा देखून जायतें आमचें थंय बरेपण जालां. अजाप देवान सांता मारिपात आमच्या जिवितांत करचें. तर म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आयच्या दिसा जेजू मुखार आमी आसतना कशें संपियो त्या जेजूक रूपरूपी पळोवंक शकतालो की त्या जेजू कडेन मुखामुखी उलोवंक शकतालो की तेंच भोगप आज आमकांय तो भोगूंक आपोवणें दिता. आमी त्याच जेजूक पळोवन आसा. तो सक्रामेंताचो जेजू सांता भक्तांनी ताचे थंय एकवट केल्लो. त्या जेजू सांगता ताचो अनुभव केल्लो आज म्हजे सांगता आनी तुमच्या सांगता आसच्याक उंड्या रपी आमच्या मदगांत आसा. असलो मोग आमी खंय चिंतूंक साध्य ना. कित्याक जेजू तो म्हणटा जें कितें म्हजें आसा तें सगळें तुमचें. I have broken my body, shed my blood. म्हजी सगळी कूड हांवें मोडली तर ती कूड तुज्या सल्वसांवा खातीर, म्हज्या सल्वसांवा खातीर, हर एका मनशाकुळाच्या सल्वसांवा खातीर आमी समजून घेवंक जाय. हे संपी हो समजून घेतलो. ताका कळीत आसलें हो जेजू म्हजे खातीर कश्ट भोगला, हो जेजू म्हजे खातीर मेला,
जेजू म्हज्या खातीर म्हज्या नव्या जिविताच्या वाट्या खातीर पुन्हा जिवंत जाला. हें सत आज आमी समजून घेवन ह्या जेजू अनुभव करता आसतना चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना, असलो अपरिमीत मोग. म्हज्या भावान आनी भयणीन हांव जायत्या जाणांनी म्हणचें आसा, फादर कितलो अपरबायचो चिनो असो जेजू सांगता आसतना आज जायत्या जाणांक आमकां जेजूचो अनुभव करूंक जाय. जायत्या जाणां आमकां जेजू कडेन उलोवंक जाय. जायत्या जाणां आमकां जेजू कडेन सांगोंक जाय. कितें तें सांगूंक आसा ह्या आराधना वेळार सांगात. कितें तें ताजे कडेन उलोवंक आसा तें उलयात. आनी प्रत्येक तरान तसो जेजू पियो कडेन उलयलो तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन उलयतलो. ताच्यात त्या मोगांत चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरिमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. जेजूचो अपरिमीत मोग. तळणांतलो गगनांतलो उंचायेर मेळ्ळांतलो जेजूचो अपरिमीत मोग. वयस समयान तुजो तो मोग वर्ता तरा आमचे थंय तुवें प्रगट केल्लो. तुजी काको तूं आमकां तुवें दाखयली. तुजी दया माया आमच्या थंय तुवें प्रगट केली. सोम्या हर एका कश्टे मनशाक हर एका पिडेस्ताक तुवें आपटलें जावन आसा. आनी हर एका पिडेंत तुजो वरतो बळादीक मोठो हात तुवें सरयल्लो जावन आसा. आनी त्या देखून जायत्या जाणांची पिडा तुवें गूण केली. जायत्या जाणांक ती चौकसाय मेळ्ळी. आनी ह्या देखून ह्या जिवनांत तांणी तुका आर्गां दिली. तुजें नांव वाखाणलें, तुजें नांव हरसिलें, तुजें नांव गायलें आनी तुका नांव वाडलं. तुका वर्ता तरान स्तुती दिवंक ती पावली. आज तसलीच दया आमच्या थंय तूं दाखयताय. असली दया माया आमकां तूं दाखयता आसतना आमी चिंतूंक ना. त्या कुडसार जावन तुवें वरयलें तें रगत, ते मांसाचे कुडके आमच्या पातकाच्या खायांक आज जायते बरे भलायकी दिवच्याक सक्कल म्हूण आमकां कळीत जातलें. पूण आज आमकां कळीत जाता सम्या त्या जोड्या मारी पातो आमच्या जगात आसतना आमचे थंय आसले भितरले गाय, आमचे थंय आसले भितरले पातकाचे वडण्यो, आमचे थंय आसले ते पातक सगळें तूं धुवन काडटाय. सम्या खंडीत जावन तुजी दया माया आमकां तूं दिवन नितळ निर्मळ करताय. चिंतूंक ना, देखूंक ना, हे हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. तळणांतली गगनांतली उंचायेर मेळ्ळांतली जेजूची दया माया. आमच्या जिवनांत असले मनपासी अडकळी अडचणो जायते बडी तेदेच परवण जायते बडी हेरांक पळयत आसतना म्हजे थंय एकदांचो राग म्हाका कितें जाता म्हण कळीत जायना. सडन म्हजे थंय नाका जालें एक कोट्या स्पिरीट असो अनुभव म्हाका जाता. कित्याक म्हूण म्हाका कळीत जायना. खंय जावन ती येता तें सगत म्हूण म्हाका कळीत जायना. आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा हांव आसा तुका दिवंक तुज्या कुटुंबाक तुज्या वैयक्तीक जिवनाक असलें शांत समाधान हर एक घडी हांव तुका दितालो.
तुका चड चडसना तुझ्या कुटुंबात आसा जावं बरं ती बेजाराय तुझ्या कुटुंबात आसा जावं बरं जायते गरजो तुझ्या कुटुंबात आसा जावं बरो जायते कश्टांचो वळो तो बरो कितलो व्हडलो आसल्यार हांव भियेना म्हणटा जेजू म्हणटा हांव आसा ते सगळे काण घालतालो तुका दितालो तसलें शांत समाधान म्हजे थंय ये म्हज्या सरीत एक सा म्हजे थंय एक सा आनी तूं एक जावन म्हजे थंय रावलोय जाल्यार आनी रावलें जाल्यार खंडीत जावन तसलें शांत समाधान तुका दितले असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलें शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान जेजूचे शांत समाधान तळनासलें घडनासलें उत्साय मेळनासलें जेजूचे शांत समाधान जायत्या जाणांक आमकां बांदपाक आसा जायत्या जाणांक आमच्या जिवनांत बरें करूंक जाय जेजूक लागीं सरोंक जाय जेजू बरो अनुभव म्हाका जावंक जाय पूण म्हाका जायना कित्याक म्हजे थंय ते सगळे बांदपाक हांवें करून घेतल्यात सांग पुरो एका रितीन हांव जेजूतान पयस गेला आनी गेल्या जेजूक हांव मानून घेवना खरें धांवपदेस हांवें पाळूंक नात खरें क्रिस्तांव समर्थेंत हांव एक जायनासतना म्हज्याच स्वार्था खातीर शॉर्टकट मेथडॉलॉजी हांवें जायते फावटी विसल्या ह्या देखून थंय कोण जाता हांगा कोण जाता म्हण हांवें धांवून जेजू धांवन पयस पळापळ घेतली जाल्यार आडकळी बांदपास बांदून दवरलो घाट त्या देखून आडकळी बांदपास सोडोवचो जावन आसा एकलोच जेजू क्रिस्त त्या देखून तो म्हणा लागलो जेवचार लागल्या त्या स्त्रियेक आगे बाये तूं गोंड जाली गोंड जावन वच म्हण सांगता आसतना ती जेजूचें नांव वाडोवंक लागली आज मोगाच्या भावनाने मेळिनो सांग बरो तुज्या कुडींत कसले बांदपास आसात कुडींत नाका जाल्यार वायट सवय वायट चाली कुडींत नाका जाल्यार दबाव नाका जाल्यार अहंकार नाका जाल्यार गर्व आनी दर्प तुजे थंय आसा तर ती कूड बंदडेंत आसल्या बरी तुजे थंय बक्षणे ना तुजे थंय द्वेश राज करता रागार जावन हेरांचेर दबाव घालताय परत तुजी कूड तेच बांदपास आसा तर जेजू कडेन मागया समी आमचे बांदपास सुटय आमकां सुटका दी आमकां राग असली सुटका सोडवण आमकां तूं दी चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली सुटका सोडवण चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण तरनासले घडनासले उत्साहे मेळनासले जेजूची सुटका सोडवण आमकां रियेक लागीं बरें जाय आमकां बेजाराय नाका हिराराय नाका कठीण दूख नाका कित्याक आमी ह्या संवसारांत आयल्या तर बरें जिवीत जियेचें म्हण आसले हांव पूण अनंत तरेचे गाय म्हजे थंय आसात सांग बरो एके तरेची कावजेणी एके तरेचे बे एके तरेचे भितरले गाय ते ल्हान आसतना जाल्ले मोग मेळोना एकामेकाक जाय जाल्यार टेन्शन मेळोना असल्या वेळार जाल्ले ते गाय आजुनूय तुका त्रास दिवंक लागतात जायते फावटी हेरांच्या उपयोगा खातीर तुका उपयोग केले जावन आसा
तुका वाईटाक वडले जावन आसा ह्या वेळार तुझे काळीज रडिल्ले तुझे काळीज दुखले अजुनूय तो काय तुझ्या काळजांत आसा रे जेजो तुझ्या आमली रगत म्हज्या काळजांत देवय त्या कुर्सांत हांव देवले ते रगत म्हज्या काळजाच्या गायांत भितरल्या गायांत आंतरीक गायांत इन द इनर वूड ऑफ माय लाईफ ते रगत देवो दी आणि म्हाका कोण करू दी तेन्ना म्हजे ते जातले तेच वर्ते काळजाची गोडसाण म्हजे जिवीत जातले भोव आपुरबायेचे आणि त्या जिवितांत जायतो बरो अवसर म्हाका पळोवंक मेळटलो तर ह्या वेळा मोगाच्या भावनाने मेळिनो आमी असली काळजांत गोडसाण बघुया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली काळजान गोडसाण चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असली काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण चड नासली घड नासली उंचायेक मेळ नासली जेजूची काळजान गोडसाण मोगाच्या भावा आनी भयणी सरस्वतीता तो वर्तो आधार तसो जेजून दिलो आधार घेवन संपाद्र पियो वर्त्या पावडटान तो बरयलो तरणाटो आसतना पिडेस्त जाल्यार ताणें दैर सडूंक ना तो म्हणा लागलो म्हजो जेजू आसतना हांवें कित्याक दैर सडी जाय कालच्या दिसा आनी एक स्त्री ऑपरेशन थिएटर वयच्या पयले म्हाका मेसेज कर म्हणा लागली वेन माय लॉर्ड इज विथ मी why should I fear? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. पावडतो मोगाचेरो दिसो आज सगळें तिका वळखून जेकली स्त्री मिसाक आयली म्हणा लागली फादर तिचो बावाडते तिका गुण करतालो अखंड बावाड तिचे थंय आसा बे म्हणल्यार तिचे थंय ना कित्याक जेजू वयर बावाडटा आसतना ती म्हणा लागली इतल्या जाणांक जेजून गुण केला हांवें म्हाका गुण करिना गे खंडीत जावन जेजू तूं गुण करताय हांगायल्या भुरग्यांक सयत तूं आपडटाय हांगायल्या हर एका भुरग्यांचे आटिवटे तुका कळीत आसात खालसा मना एक करा मोगाचेनो खालसा मनाची गुंडाय जेजूक उक्तीगन दवरात आमचो बावाडतो उणो आसा तर चड हिसोमे आमचो बावाडते आमकां तुजे मोगाची भुरगीं कर आनी आमी सोम्या ते मागया तुमची जावप जावन आसा सोम्या चडय आमचो बावाडते सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमकां आमच्या अस्कत बावाडटाक सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या पातकाच्या तरुणायंत सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या कष्टा नश्टांत सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या पिडेशिरेंत सोम्या चडय आमचो जेजू बावार्थ आमच्या एकसुरपणांत सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या कुटुंबाच्या हर एक समस्यांनी सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या वावरातळार आमकां समस्या उपजाताना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमचे सर कामां वेता आसतना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या कुटुंबांक गोंधळान सांपडटा आसतना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू कश्टावळी बेबिरांत आनी कावचेनी भोगताना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या वेव्हारांत चलवणी भोगताना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमकां हेरांनी सांडून घालताना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या कुटुंबांनी अनवरां अनावतांत आसताना सोम्या चडय आमचो बावार्थ जेजू आमच्या थंय
भाव उपसताना सोम्या सडे आमचो बावाट जेजू आमच्या थंय आसली कंत बेजाराय दुखेंत आमी संपोवन सोलवणी म्हणून चिंता आसतना सोम्या सडे आमचो बावाट जेजू आमच्या अस्कत बावडटा तो दिसनातल्या वेळी सोम्या सडे आमचो बावाट जेजू तुझे उतर आमी वाचताना सोम्या सडे आमचो बावाट जेजू तुझ्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमी कश्टताना सोम्या सडे आमचो बावाट जेजू तुझे सक्रमेंत घेताना सोम्या सडे आमचो बावाट वैसम्या सडे आमचो बावाडते आमच्या बावाडटांत थीर बरवसो उदेवच्या बरी करे फात्यणीन आमी तुका मागच्याक तुजे सांगात आसच्याक आनी आयच्या दिसांक आयल्या हर एका भाव भयणीक तूं आपडटलोय हर एका भुरग्याक तूं वेंगतलोय हर एका भुरग्या तें आसलें ती पिडा खंत बेजाराय एका एका रितीचे गोंदळ एका एका रितीचे अव्यवहारांत सांपडल्यानंतर एका एका रितीचे बनपास आसोन रीण दिला रीण पाटी मेळना कामां मेळनात कामाक पण ट्राय केले जाल्यार तेय नश्ट तेय दोगो दितात असले कसले वितोळे आमचे ते आसतात आमची भुरगीं आमकां आयकनात आमच्या लग्नां जिवितांत खरो संतोष आमकां ना एका रितीर जायत्या लोकांनी आमकां दुखयला जायत्या लोकांनी अव्यवहारांत अपप्रचारांत म्हज्या काळजाक सुरी मारिल्ल्या बरी जाल्या जायत्या कडेन आमकां न्याय मेळना जायत्या कडेन आमी चिंतले जावना असल्या समस्यांक आमी सांपडत आसतना जेजू आमच्या लागीं म्हणटा भियेनाका भावा आनी भयणी भियेनाका म्हज्या मोगाच्या भुरग्या हांव आसा म्हाकाय तेच नाका जाल्ले सगळे थापडां मारली खेळकुळां केल्ली अपप्रचार केल्लो निरापराधी म्हाका अशें करता आसतना एका एक ल्हानशी म्हणी चूक केल्यार तुका सोडटी ते म्हणटा आमचो समय खंडीत जावन ते सोडचे ना आनी कित्याक संवसारी दाबाव ह्या संवसारी लौकीक वस्तूंच्या आशेक आमी वळख जाल्या नंतर आमचे थंय गरो भावार्थ रुता जावंक ते सोडचे ना तर सोम्या आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत भर पवित्र आत्मो आमच्या थंय वाडोवन दी आनी सोडोवन दी पवित्र आत्मो ह्या वेळा हांगा आयला हर एका भुरग्यां थंय राज करून दी हर एका भुरग्यांक आपणून दी सगळे आमी उबे रावया मोगाचें न्हू पवित्र आत्म्याच्या गिताद्वारे तुमच्या कुडीर आसली पिडा त्या पवित्र आत्म्याच्या हातांत दियात पवित्र आत्मो येता आसतना तें देंवता आसतना उज्याचो जिवो त्या सिसा थंय देंवता आसतना थंय आसले कितेंय कल्माश आसात ते सगळे तांणी दोन काडिल्ले जावन आसा उजो वायट बसपोनचो उजो जेवसाची विदोळी काण लासून उडोवचो उजो पवित्र आत्म्याचो आमचे थंय नवो उरूप नवो उल्हास नवो बरवसो उदेंवचो मोकला पुढारची वाट तुका दिसना जाल्यार पवित्र आत्म्याचो उजो तुजे थंय देंवोन दी आनी तो आसले ते निरासपण भस्मोवन दी तुज्या कुडीर आसली हर एकी पिडा संपन्न तरान ती नितळ करूंक तस पवित्र आत्मो आमचे थंय आसलो त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी मागया पवित्र आत्म्या कृपेचा गोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन कृपेचा गोरा आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये पवित्र
आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये आमकां खेरी बळांनी तुजे कृपे देण्याने आमकां बरें तुजे कृपे देण्याने हर एका भुरग्याक जायते बरें बळाडच्याक ताचे पिडाशिराक कोण करच्याक तुजे बळादीक सगत आमची हस्कत जिणी सुभद्र करूंक सदृढ करूंक आमच्या मदगात लाभय आमकां तुजे कृपे देणी लाभय आमकां तुजे कृपे देणी बोळादीक आमची अस्कचिणी बोळादीक आमची अस्कचिणी बोळादीक जिणी पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तू देवो ये आमचेर तू देवो ये माता मी माया मोगाची आमकां जाय जाली सर कृपा थोडी आमच्या कुटुंबाने असले कितेंय अस्कत काय काण नोडे आमची कुटुंबां आज दुर्बळ जाल्यात रे आमची कुटुंबां बावडटा नात दोबावची कोणा जाल्यात तर थंय निराशपण भरला तर एकामेकाक बावट पासारोंक या विस्तारोंक आमच्या थंय तसली सकत ना तर आमच्या कुटुंबाक ती पवित्र आत्म्याची सकत कुटुंबात जियेव आमी माया मोगान कुटुंबात जियेव आमी माया मोगान लाले मागता लाभय तुजी कृपा लाले मागता लाभय तुजी कृपा लाभय तुजी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर देवो ये आमचेर देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तू देवो ये आमचेर तू देवो ये वावरूंक दैवी कराम तुज्या शेतांती करूंक आमच्या जिवाना पवित्र मंदिर त्याचप्रमाणे त्यालाय सम्या आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या मागवणेंत ती मागणी आमच्या थंय यथेश्ट मापान जावं दी त्या मागणेद्वारे नवो उरूप आमचे थंय उपसोनी आमचे काळजां मना तुका अंत्रे गोनो तुज्या जिवनांत मेतेर जावच्याक तुजो अनुभव आमचे थंय जावच्याक तेच पवित्र आत्म्याक आमच्या मदगात वावरूंक आमी शेतान निस्वार्थ मोनान वावरूंक दैवीक शेतान निस्वार्थ मोनान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय आमकां आज जेजूच्या मोगान तेलाय ताच्या मोगान पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तू देवो ये आमचेर तू देवो ये पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तू देवो ये आमचेर तू देवो ये आमचेर तू
आमचे तू देवोनी. सगळ्या मी दिव्यर पडया जयच्यावरती आशीर्वाद बोवा परबायच्या मला देख फळा देख आणि परसळीक आशीर्वाद देख आमकां दिवच्या तो तयार आसा ते आतां आमी घेवया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. धन्या येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. येया नमस्कार करया. Padre Pio Papa, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सच्चा कामी देखीन तुझ्या आशीसीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्व सोडलोय. फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेम सदा खुर्साचो खुरो सोडलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सच्चा कामी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची वळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेंगून शांतीचे हारेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सच्चा कामी देखीन तुझ्या संपियो आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कापोजीन याजाक संपाद्रे पियोक तुज्या पुता जियोच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचें वर्तें बाग पावो गेलें. ताच्या विनंतीन कितें हांव वत्रे करून मागता हे करपा दाय कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवानपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पावो कर. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटले बरे आनी तुमकां उक्ते जातले. आपले हांव पळयता सोदता आनी मागता आनी ते म्हाका मेळाशें कर. प्रत्येक तरान
ऑपरेशन जाल्या एका स्त्री एक बरी भलायकी मेळची ती मागोवन आसा. भुरग्यांच्या देण्या खातीर एक जोडें मागोवन आसा. जेसन म्हणल्यार बरें काम मेळच्या खातीर बोनीफास सिल्वेस्टर हांच्या जिवनांत आशिल्ले कश्ट हळू करच्या खातीर एव्हरेस्टाक बरी भलायकी मेळच्या खातीर सेलीन बाय मार्को रोसी मोंती हांकां बरी भलायकी आनी तांच्या जाग्यार जायतें बरेंपण जावच्याक आसले आडकळी सक्कळी पयस तवणोवच्याक ती पाद्रपेच्या मोगांत जेजू लागीं विनंती करन आसात. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केल्ल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेंत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपया मरेले समजे सांगता श्रेम त्या तो सदे आन्सरी फॉर तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि बुद्ध आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता तें म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान संपियो लागीं विनंती करून मागया. वेगळ्या सराक वळख जाल्ल्या खाजरी जोड्यां खातीर मिसअंडरस्टँडींग एकामेका कडेन समाधान नासतना एकामेका कडेन उलय नासतना सपरेशनांत आसच्या खाजरी जोड्यां पासत घरांत आसुनी विदोळी झगडे झुजू म्हणल्यार बरी एकामेकाक वोद विरांट करून जिवोवच्या लग्नां जोड्यां पासत एकामेकाक कीळ करून एकामेकाक गौरव दिनासतना जिवोवच्या लग्नां जोड्यां खातीर ह्या वेळा आमी मागया. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केल्ल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरे कृपया मरेले समजे सांगता श्रेम त्या तो सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेसो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि बुद्ध आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुजे राव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पण म्हजे उपरांत सरशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो म्हाका आसा. तेच्या दिसा आमी मागया लुईसा पासत भलायकी बरी ना जायते तेंपान कश्ट येता ताचे पतीन फ्लाविया पासत त्याच प्रमाणे मागया आविशा आनी कॅल्विन ताचें लग्न बऱ्या तरान जावच्या. प्रितेश आनी लुईठा तांचें लग्न बऱ्या तरान जावच्याक. हेर काजरी जोडी कोणी लग्नाक आयती जाल्यार तांचें लग्न बऱ्या तरान जावं सक्रामेंताचें बळ तांचे थंय वचच्याक आमी मागया. लीना, शांती, पसी, फ्रँकी, फिलोमिना, हिल्डा ह्या भुरग्यांचे सगळे कश्ट जेजू तूं हळू कर म्हूण ती मागोन आसात. तांच्या बद्दल आमी विनंती करता आसतना हांगासरल्या सर या तुज्या मोगाच्या भक्तिका खातीर मागता. ह्या भुरग्यांचे कश्ट हळू कर संपियो तांचे सांगाता तूं राव तांच्या मुखार तूं चल तांकां व्हरत्या बऱ्या जिविताच्या वाटेक व्हर तांच्या कश्टांनी तांकां पाव. पाद्र पियो कडेन आमी मागचें इतलेंच तूं आमच्या मुखार चल आनी आमकां त्या वाटेंत चलय. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेच केलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरे कृपया मरे तुमचे संगत आसले आमकां तो सदैव ऑन सदैव फॉर तुजे गोष्टी जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेतां ये जेजूच्या पवित्र काळजा कष्टातला दैताना कष्ट रावचे तुका साध्य आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकूळ दाखय तुझ्या आनी आमची मोवाळ लावय मरेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मरिफात आमचे लागी मागची कृपा तूं आमकां लाभय शोभा क्रिस्टीन सिल्विया रोनाल्ड सेलेस्टिन मोंतू ह्या भुरग्यांची पाठीची दूख तांचे आसलेले धडधडे बे सगळे पयस सरूंक मरियम आयली विनंती करून मागया नामान राणी एकाकुतीचे माई नामांच्या जिवा अमृतानी बरवेशा आमी उलो मारतां आमी परदेशीची बाळकां या दुखाच्या कोणांत आसां अस्का नुस्कासून आमी तुका रुदान करतां तर तूं आमचे शेकाये हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशे सदैवीक फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी मोगाळी दुलोबी औंकारी मरिये Sam Zuze Jocha Paskya Baba आमा बसोद विनंती कर Sampio आमा बसोद विनंती कर Sampio देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio उपाय कलतो जावची येल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio कष्टांवरान तिरासान सांभाळल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio प्रांसी आसीच्या पाटलाव दरा आमा बसोद विनंती कर Sampio कापजीन वडतीच्या अलंकारा आमा बसोद विनंती कर Sampio समेच्या पाशाच्या गायने नटलेल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio युकारिस्ताते भक्तीने भरलेल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio कुमसाच्या सक्रामेदा मुखान बापाची काकूळ दाखयल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio विधेयपणाच्या आदर्श आमा बसोद विनंती Sampio कर तिर मागण्यान तिरासान सांभाळल्या आमा बसोद विनंती Sampio कर तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा बसोद विनंती Sampio कर सोर या जगाक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोद विनंती Sampio कर आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावुरलेल्या आमा बसोद विनंती कर Sampio पिडेस्तान भलायकेच्या दायजा आमा बसोद विनंती कर Sampio गरजेवंता तक्षण पावच्या आमा बसोद विनंती कर Sampio तुका उलो मारतल्यांच्या भरवशा आमा बसोद विनंती कर Sampio आमा समेस्तांच्या आदारा आमा बसोद विनंती कर Sampio आमा पासोत वेनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावची खातीर हे देवा तुझ्या सेवका Sampio समर्पित जिणेगा पोवणे देवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांती आसीच्या शेतांत क्रिस्तसो या साक जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि बरेवरे आमी आमकां पावो जाल्ल्या बेसांती रचणे रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावची आमकां तुज्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पागो आनी तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्पर तुमी Sampioचे दवरले भक्त मानून घेव आणि तुमची सर मागणी फळादे करो आमेन आणि सर पदवेदार्थे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन संतोषाच्या वड उमाळ्या सौम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी भयणी सर एकवटा भक्तीन बलिदान देतो कायल्या महिमा तुका बाबा महिमा क्रिस्ताराया महिमा पाराक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा
महिमा क्रिस्ताराया महिमा पराक्लिता महिमा त्रिएक देवा मग छपाव वेळेवर स्वागत तुमच्या मिसच्या बलिदानाक संपादक पेजवरती आम्हाला आणि मग तुम्ही आयले हांगा देवाचो मोग वाखाणून ताका अर्घां दिवन मिसचे बलिदान भेटयत आसतना तेच सवा खातीर आमी मिसचे बलिदान भेटोवचें जावन आसा सरकट म्हाज्या आत्म्यान सरल्या आत्म्या खातीर लेतेशा डिसोजा अर्घां मीस दिता निहाल डी पावला आनी खुट्यो म्हणजे ते संपत आनी ताका लभल्या स्वरूप करपाचो देवाक अर्घां दिव्या आमची ते सवाई त्या मिसच्या बलिदानांत आमी जेजूक समर्पित करून श्रेष्ठ बलिदान पवित्राच्या नावे आता आमी आरंभ करूया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मग छपा भयणीनो सर्गाचे राज कोण जोडूंक फावो म्हणल्यार सवालाक जेजू जाप दिवन म्हणटा अशीर दरवटल्यानंत कोण मुखार सरता गे तो सर्गाच्या वाटेक आयतो जावन मुखार सरता अशी दरवटो म्हळ्यार आमचे जिवन क्रिस्ताच्या जिवनाक सरी करणं जे कितें क्रिस्त ह्या संवसारांत जियेत आसतना लौकिक आशा खातीर न्हय दैवीक सुखा खातीर ते दैवीक पवित्रपणांत बापाचे मिसांव संपूर्ण करूंक त्या कश्टाच्या वाटेर तो चल्लो जायतो सक्रमीस त्याग ताणें करचे पडलो आनी ह्या देखून तो अति उन्नतीक पावलो त्या देखून म्हणटा क्रिस्त मरण पर्यंत विधेय जावन त्याच बापाच्या वर्त्या कुशेक घाल जालो त्या देखून बापान ताका अति उंच उबारला आणि तेच बरेपण देवाचपण आपणेलो जावन आसा संपादप्यो आपल्या जिवनान कितले कश्ट आयल्यार कसली पिडा आयल्यार ती पूर्ण करून अशीर दरवटंतल्यान भितर सरच्याक आणखी चड कश्ट म्हजे वर येवं दी आनी ते बघूंक हांव तयार आसा म्हूण आपणाक क्रिस्ताक सारक्यो करून क्रिस्ताक काल करून विधेयपणान जियेल्लो आनी ह्या देखून ताका क्रिस्तान आपल्या वर्त्या सर्गाचे दायज पाव करून शांतीपण लाभयले जावन आसा आज मगेच्या भावान आनी भयणीनो ह्या सदांकडे आमी मागता आसतना संपियो तुमचो आमचे वाट चलय म्हण आमी विचारचे जावन आसा कित्याक संपियो जायत्या जाणांची काळजां पारखून तांकां सांगतालो तुजें जीवन अशें सारकें कर तुजें जीवन सारक्या वाटेक हाड म्हूण तांकां तितवितालो आज तो सांत आमच्या मुखार चलोवन आमकां बऱ्या फुडाराच्या वाटेक त्यागांत आशीर वाटेंत आमी चलता आसतना सर्गाच्या पैणांत आमकां तो भागीदार करूं दी म्हूण आमी मागया उणेपण आमचें देव वळखून घेवया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनाचे दोन तोंडांत सोडून वायट आचरण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच हांव मरेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सृष्टाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत
राखोत प्रार्थया सर्पद आणि सृष्टाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपे तुझ्या जगा सांपी योग तुझ्या पुताच्या पाशाव जगाने नेटो तुझ्या कुर्साच्या मिस्त्रान भागीदार केलोय असे ताच्या मिसादरी तुझ्या गणित मगाची दाय आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आम्ही सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावो आणि संत सांत तुझ्या महिमेन वाटेली आमकां पाव कर आमच्या समेत तुझ्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे पवित्र आत्म्याचेपणांची येता आणि राजवट चलयता सस्ताच्या सस्ता आमेन सांपावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप भुरग्यानो तुमचे आवय बापायक काल जावन चला हे तुमचे कर्तव्य तुझे आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसवणी दिवंक पयले ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतले आनी ह्या संवसारान लाभ हांवंक तुका मेळटली बापायानो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जावन चिडोवचे न्हय बगार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिंदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया गुलामानो तुमी क्रिस्ताची सेवा करतात म्हूण चिंता देखून भय भिरांतेन आनी उक्त्या मनान तुमच्या दर्याक काल जावन चला लोकांक मानवनचे खातीर दोल्यांचे देखीक मात्र करचे तसली साखरी तुमी करिनाकात बगार क्रिस्ताच्या गुलामा बरी देवाची खुशी सगळ्या मनान तुमी करा तुमी सोम्याची सेवा करतात म्हूण लेखून हसतात हसत्या मुखान तुमी कामां करा ही मनशाची सेवा म्हूण तुमी बिलकुल लेंगचे नाका गुलामाक जावन स्वतंत्र मनशाक जावन ताणें केल्या बऱ्या कामां सोमी तुका प्रतिफल दितलोच म्हूण तुमी जाणात धन्यानो तुमी तेच रितीन तुमच्या गुलामा लागीं चल जाय तांकां बेश्टेवन चलोवचें सोडा सरकार तांकां आनी तुमकां एक धनी आसा म्हूण आनी ताचे कडेन कसलोय पक्षपात ना म्हूण उडास दवरा देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी सर्वेस्परा तुवें रचलाय ते सगळे तुजी स्तुती गातले तुझे भक्त तुका दिन वाजतले तुझे राजवडकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी वळवळ कृत्या तेन्ना वाडतले दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी अशे समेस मनशान तुजी वर्ती कर्तुवा आनी तुजे राजवडकायेची प्रतिश्ठ महिमा कळी जातली तुजे राज केदींच न्हय आडवोचे तुजी राजवडकी संततेच्या संततेक बाळटली दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी सर आपल्या करण्यांनी तो मोगा पार सकला पडलेल्यांक सर्वेस्पर हात दिता भागवाल्यांक तो नीट उबी करता
दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी दिल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विश्वासी. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आपले सुवार्ते मुखांत्र देवान तुमकां आपोवणें दिला. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू शार आनी हळ्यांनी सिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. तोळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोम्या मातशें जातली त्यो थोडींच मू. जेजू तांकां सांगी लागलो, अशें दरवट्यांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा, कित्याक हांव तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर सरूंक सोदतालीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक फावटी करचो धनी उठोन दारार केळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतालो, तुमी कोण आनी खंयचीं तें हांव नेना. तेन्ना तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पिवन आसले हांव आनी आमच्या बिदींनी तुवें शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतालो, तुमी खंयचीं ती हांव नेना. खोटेंपण आदरतल्यानो चला तुमी समेज म्हज्या सरसली. आब्राम, इसाक, जाकोब आनी हेर प्रवादी देवाच्या राजान आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्ले पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. चारी कुशीचो लोक येतालो आनी देवाच्या राजान जेवणां बसतालो. आनी आतां जीं कोण निमाणी आसात तीं पयलीं जातालीं आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणी जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. संपाद्र पियोच्या वर्त्या मोगान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयलें कबजीन फ्राद मिशन बँड म्हूण वेताले. 3, 4, 5 जाण रेतीर दिवंक वेताले आनी त्या वाटेर पांय वाट कांय वाहन आनी कांय चड नातलीं. आनी ह्या वेळार आमचे कबजीन फ्राद दनपाराच्या वेळार एका इगर्जेक रेतीर प्रिचींग करूंक वचूंक आसलें आनी उरिल्ले फ्राद पयल्यान गेल्ले वचकेल उपरांत आयिल्लो जावन आसा. आनी ह्या फ्रादीन त्या पिरगेचेक पयले फावटी वयचें जावन आसलें आनी थंय ताका वाट कळीत नातली. अशें जायते वाटो आड वाटो आसलो आनी ताणें चिंतलें दनपाराच्या वता कोणा कडेन विचारचें. आनी थंयच रुखावळां थोडीं भुरगीं खेळोन आसलीं आनी त्या भुरग्या कडेन तो वचून म्हणा लागलो, भुरग्यानो पात्राबाच्या घरा वचूंक खंयचें वाट. आनी ते म्हणा लागले, फादर तुमकां कळचें ना, आमी तुमचे सांगात येता आनी अर्ध्या म्हणसर येवन मागीर तुमकां पात्राबाचें घर दाखयता, तर तुमी वचचेत मागीर. ताका बारीक खुशी जाली आनी पात्राबान तो कोड बांदुल्लो भुरग्यांक बारीक खुशी. एकल्यान तिसल्यान ओडलो, एकल्यान इसल्यान ओडलो, एकल्यान लोप धरलो आनी पात्रा बी बारीक खुशयेन तांचे सांगाता चलत गेलो. आनी अशें अर्द्यार वता आसतना ते म्हणा लागले, फादर हांगा जाव न्हू, पात्राबाचें घर दिसता पळय तेंच ह्या जगाचें घर आनी तीस पिरगस त्या देखून हांगा जावन तुमकां वचचेत म्हणा लागलो. पात्रा भुरग्या नेण्ट्या भुरग्यांचें उलोवणें बरें लागलें आनी पात्रा भुरग्या एक आमी बॅग घालून वतालो आनी बॅगान कांय चॉकलेटां आसात की म्हूण सगलीं चॉकलेटां नात. आतां कितें करचें, भुरग्यांक अशें खाली धाडूंक ताका बरें जावना. त्या देखून तो म्हणा लागलो, भुरग्यानो सांजेर येया, हांव तुमकां सर्गाक वची वाट दाखयता. एकामेका पळोवंक सुरू जाले भुरगे आनी ते म्हणा लागले, ह्या पात्राबाक
पिरगजेची ती वाट कळीत ना वो कसे आमकां सर्गाची वाट दाखयता काय. आनी ते म्हणूंक लागले फादर तुमकां पिरगजेची वाट कळीत आमकां खंयची सर्गाची वाट दाखयतात. ताका तो म्हणा लागलो तुमी हांगाचे तुमकां पिरगजेची वाट कळीत आसा, हांव एक आसाक म्हाका सर्गाची वाट कळीत आसा आनी हांव तुमकां दाखयता येया म्हणा लागलो. म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज जेजू आमकां म्हणटा सर्गाची ती वाट ती राशीर. पळया कसो तो सांगता बेश्टेय ना तो. तेच्या बदलाक म्हणटा ती वाट आमी हर एकल्यानी मुखारसून व्हरोंक जाय, त्या वाटेन आमी चलोंक जाय आनी तसले वाटेन चल्ल्यार सर्ग राज आमचें दायज. आनी ते थोड्यांक मात्र न्ही हर एकल्या भावार्थ्याक तें जावन आसा सर्गीचें दायज. त्या देखून मोगाचें न्हू आज आमचें जिवन कशें बेकाबिट्टी आमी जियोंक जायना, बऱ्या तरान जिये जाय. त्या खातीर आयच्या पयल्या वचपांत तुमी पळयलें जाल्यार कितली अपुरबायची शिकवण दिल्ली जावन आसा. आनी ह्या अपुरबायच्या शिकवणेन म्हणटा बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यांक रागार जायनासर बरें कर अपुरबाय तरान तुमी शिकया तांकां तितविया. काल बरो हांव वेलां कडेन जावन येता आसतना एकलो भुरगो म्हणजे सांगता आयिल्लो म्हणा लागलो फादर जायते तरणाटे आज मंगळुरांत मिसागोसानांत खंय तुका कशें कळ्ळें तूं हांगासो न्हय न्ही. तो म्हणा लागलो हांव कॉलेजीक येता थंय आनी कॉलेजी भुरग्या हाडी सरतात ते म्हणटात मीस घे. हांव वचून 5 म्हयने जाले म्हणटात गे थोडे. तांकां आवय बापूय कांय म्हणनात गे फादर म्हणा लागलो तो म्हजे कडेन. तो आमच्या मिलाग्रीज कॉलेजीन शिकता. तो म्हणा लागलो तांचे आवय बापूय कांय म्हणना ते फादर. आमचे आवय बापूय आयतार जालो म्हळ्यार आमकां वस जायत म्हण तांणी खळीत केला. आज ताणें आमच्या फाटल्यान हेजें म्हणना. पळया बापाय जावं दी आवय जावं दी आपल्या भुरग्यांक बऱ्या तरान ती दिवंक आसा आनी ती आशिर्वाद आमी दाखोवंक आसा आमच्या भुरग्यांक. कश्टाची म्हण न्हय जाल्यार सर्गाक वेची वाट सता नितीची कलतेपणाची विधेयपणाची ही आमी हर एकल्यानी दाखोवन दिवंक आसा. आनी म्हणटा तुमी कितेंय काम करतना आशच्या मुखा म्हळ्यार करात पुरपोरोन घे जाय घे नाका घे म्हणल्या बरी. त्या देखून आमी केदाळे भुरग्यांक तरणाट्यांक म्हणचें आसा जें कितें कामाक तुमी लागल्यात थंय धर्मस्त मापान काम करा. कित्याक तें तुमकां बऱ्याक येतलें. आनी तें जावन आसा जेजून आज आमकां सांगचें कलतेपणान विधेयपणान तुमी जियेया. पाद्रीबेच्या जिवनान तुमी पळयलें जाल्यार मोगाचें न्हू ताका एक उर्बा आसली. ते कश्ट येता आसतना भिवचें न्ही. कित्याक तो ल्हान जावनूच केन्ना सेमिनरी जॉयन जालो त्या वेळा ताका पिडा येवंक सुरू जाली. 1903 जायती पिडा ताका आयली. ही पिडा इतली विस्तारली की एक पटी तो मागोवन आसतना पिरंगतालो आनी ताचे सांगाती परत धांवन आयले कितें जालें काय म्हूण. आनी ह्या वेळा ताचें थंय कठीण दूख आसली आनी संपादीपेची पिडा अशें उलबण जाली की तो मरता कोण ना ओडती पयलें तो म्हूण चिंतून आसले. त्या देखून 24 वर्सांनीच ताका ओडत दिल्ली जावन आसा. एक ह्या जाग ओडतीक पावस आयचे तर 24 वर्सां जायची आसली पूण पाद्रीपेक 24 वर्सां जावनात 10 म्हयने उणें आसले. आनी ह्या वेळार ताची परिस्थिती पळोवन ह्या जागाक बेगीनच ओडती तो बेगीनच मरतालो कोण ना. त्या देखून ते ओडतीचे एक भागीदारपण ताका मेळ्ळो न्ही म्हणून पयलें ताका ओडत दिल्ली जावन आसा 90 आनी 10 इस्वेरी. आनी अशें आसता पाद्रीपेचे ते पिडा आणकी चड जाली आनी ह्या वेळार ताका जियोन रितोंद म्हणल्यार त्या कोवेंताक 90 आनी 14 इस्वेर धाडिल्लें जावन आसा. आनी थंय गेल्ले उपरांत तो म्हणटा म्हज्या जिवनाचें जेरुजालेम म्हाका मेळ्ळें म्हणटा. ताचे कश्ट वाडले कित्याक 90 आनी 10 इस्वेरीत जेजूचे ते गाय ताचे वयर रोंबोन आसले. भितरले भितर ती दूख आसली पूण तो भियेलो ना. आनी तो म्हणटा ह्या जियोन रितोंद म्हणल्यार कोवेंतात ते जायते मरयेक मान करून घेवच्या सगळ्या भक्तिकांक एवकरिस्ताचें बलिदान पेटयत आसतना सक्रामेंत प्राचीत असो तो संभ्रमत आसतना तो म्हणटा म्हजेंच जिवन नितळ निर्मळ करण सम्याच्या वाटेन चलोंक म्हाका दिल्ले एक बरो अवकाश देवान म्हणटा तो. त्या देखून तेज्या दुखांत तेज्या कश्टांत पिडेंत तो वळवळना. त्याच्या बदलाक संतोशान तो म्हणटा हे जावन आसा जेजून म्हजें तें केल्लें बरें बणो.
मोगाचे बाण आणि बेडीनो ही अशीर वाटी कष्टतना दूख येत असताना जायते बडे आमच्या जीवनात निराश बघत असताना अशीर वाटी जेजू कलतेपणान आणि विधेयपणान आम्ही जियेवया त्याच्या संगत एक जावया आणि त्याच्या मोगान बरोवंक आम्ही कुटुंबात आमच्या भुरग्यांक ह्याच वाटेन चलच्या खातीर आणि केन्ना आम्ही कलतेपणान कनिश्ट जाता ते दळा आम्ही बलिश्ट जावन पळवत जावच्याक जेजूची सगत आम्ही मागया आमेन. बेटोने गीत पेज 109 कंतार C9. काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तू कर ये बापा उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सरकिता उदारपणी आम्ही काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सरकिता घे बापा काणिको घे बापा काणिको काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तू कर ये बापा. म्हज्या मग छपा बडेरो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेता त्या बापा म्हणतात असले सामनो मागात ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या सेवका पियोचो उगडास काडून आमी दाना तुका भेटयता थंय तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृष्टाच्या जिविता व्हरून पावो आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक तेन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पद आणि सस्नाच्या देवा सर कळणेचो तो आमी तुका तेन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या वर्त्या मिस्तेरान बघिता जो आमकां तुवें पयलाय आमच्या वर्त्या मोगा खातीर तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलेलोय ताचो पाद्र पियोनसो मोग केलो की ताच्या वर्त्या मोगा पासत ताणें सर कस सोंसले आनी संतोसलो आनी आम्हा सर्वांनी ताच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जिवनपणान वांटेली जावंक आमकां पयलाय त्या संताच्या नादार उल्हासता सगळा संसार आनी सर्गेचो सदाळबाळ निरंतर गायतात तुझे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान सगळी तुका जय सगळी तुका जय सगळी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येत
जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बाबा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सरे तुझ्या पवित्र आत्म्या आदर ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीस जेवण जाता तेणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णे कळचे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा खरात. हो बावार्थ सख्यो सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेच्या मरणासरी पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी म्हजी जिविताचो उंडो आनी चडवांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बघेन बापा पेद्रू पावलो आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यात ती आमच्या मवंताची काकून कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्यार समेस्तांक तुज्या पदसाळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. कामाक लागून भद्रती नासतना कश्टांच्या सर युवक युवती बसत आमी मागया. भावान तोगडोन घेतिल्लें बसत मागया. लाग्यार सोम्या नाका तुज्या मेटांनी चलय आशिर्वादेचो त्याग आनी साक्रिफायसाचो कालतेपणाचो आनी विधेयपणाचो चिन्ह असो आमी सर्वांतय तूं उपजय. ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बघ्यान दवरता ताणें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम बाजपियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर सश्टाचे सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदानाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोम्यान अबरबाईचे प्रार्थना शिकयला ते भक्ती सांगाता म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या बागान आमच्या सुरंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरे शानत रक्तला आमकां तुज्या उदार काकुळी सर पात काडले सुटय
आणि सर आकादांनी वाचय त्या रजवदगी पदव्याने महिमा तुझी ससनाच्या ससना सोम्याचे जो क्रिस्ता तुझ्या दमदमुळे तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमका दिता आमच्या पातकांचे नाही पण तुझ्या पैसभेच्या आवडताच्या दिष्टकाल आणि तुझ्या कुशपर तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुझी येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. तुम्ही शांती समाधान आणि मायमोग सदांच तुमचे सवे असो तुमचे समय असो मायामोगाची शांती एकमेकाते वाटून घेयात देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगेचे बाबाने न पळय आमचो सोमेचे जो क्रिस्त आशीर वाटेंतल्यान सर्गेचो दारू ओटो सोलोंक सिकोवचो त्याग साक्रिफीस विधेयपण आनी कालतेपण ह्या संकेतांत आमकां सदांच सांबाळचो अच्छा जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका हांव अथ्रेकता तुझ्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता सोम्या तुका हांव अथ्रेकता तुझ्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राख दया सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक मात आदार तूं ये सोम्या सोम्या तुका हांव अथ्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता सोम्या तुजो हांव अथ्रेकता तुज्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता जिंकोण निमाणी आसा ते पयलीं जाताली आनी जिंकोण पयलीं आसत आनी निमाणी जायचे पडटले म्हणटा आमचो सोमी प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ने जिविताच्या काळात तुवें आमकां आदर्श केलाय संपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेदर आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सरळ करपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसन्यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सोम्याचे नवी आमचो आधार ताणे रचला स्वर्गानी संसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजे बाप तुजेशी पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगळा बाबा आमचे तुवें संपियोचे विनवणे वतला सर करपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता सर्वस्त तुजे दान उपसता आनी मनशां दोस करता
तर यावेळी आम्ही मागता सरडलेल्या उण्याचेर तुझी सुभाम आशीर्वाद घाल. हे उणे स्वीकार करताना आमकां बरी भलायकी गटाय आणि पोषण मेळूं आणि सर पिढा शिडा आमची कोण जावं. हे मागणे आम्ही भोवतीर बावरतान संपेच्या विनाने मागता ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन. सोम्याच्या स्तुती पुस्तकांत पेज 202 कांतार J24. Mogai Santa Pio Bapa Moja Somyan Maka Dilya Upkar Tuzo Amatata Mazate Tuja Patita Dailya Karzacha To Vaiza दुर्बोळ्या पावडाच्या बोटायचा दैवी प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा गायेल्या काळजाच्या तो वैजा दुर्बोळ्या पावडाच्या तोडायचा दैवी प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा. मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. Bagian Padre Pio Bapa, आमसोत विनंती कर भगवंत कुसचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.